आवयस, कितलो सोबीत देखाव हो. शी, बुरसो मरे तूं. अरे रे, तो मेलो. शाब्बास, तुवें फॉर्त काम केलें. भुरग्यांनो, आवयस, शी. अरे रे, शाब्बास. ही उतरां आमच्या काळजांतली भावना उक्तायतात. जेन्ना आमी कसलीय घडणूक वा कितेंय अकस्मात पळयतात आनी ताचो परिणाम आमच्या अंतस्करणाचेर, काळजाचेर जाता, तेन्ना सरासर आमच्या तोंडांतल्यान उतरांच्या रुपान आमच्या काळजांतले उमाळे भायर सरतात. ह्याच उतरांक आमी व्याकरणान उमाळी अव्ययां अशें म्हणटात. ह्या असल्या उतरांक खाशेलो असो अर्थ नासून ती उतरां मात आमच्या काळजांत आशिल्ले उमाळे अचूक उक्तायतात. देखून उमाळे उक्तावपी उतराक आमी उमाळी अव्यय अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, एक चत्राय धरात. जेन्ना आमी उमाळी अव्यय वापरून वाक्य तयार करतात, तेन्ना तें वाक्य सकारात्मक आसप चडांत चड गरजेचें. देखीक, आरे रे हें अव्यय दिल्लें आसा जाल्यार वाक्य तयार करता आसतना आरे रे ह्या अव्ययाक लागू जावपीत वाक्य निर्माण करप गरजेचें. आरे रे हें उतर कसली भावना उक्तायता? शाब्बास. आरे रे हें उतर चुरचुऱ्यांची भावना उक्तायता. देखून आरे रे, तो मेलो अशें वाक्य तयार केलें जाल्यार तें बरोबर थारतलें. तशेंच आरे रे, तो जिखलो अशें वाक्य निर्माण केलें जाल्यार हें वाक्य चुकीचें थारतलें. कित्याक तर ह्या वाक्यान तुजें स्वार्थी चिंतप वा कुचडेपण दिसून येता. फुडली देख पळोवया. शाब्बास. शाब्बास, तूं गायनाचे सर्तीन पयलो आयलो. हें वाक्य बरोबर थारतलें. भुरग्यांनो, शाब्बास हें उतर कसली भावना उक्तायता? हय, शाब्बास हें उतर खुशालकायेची भावना उक्तायता. देखून हें वाक्य बरोबर आसा. ताचे बदला शाब्बास, तो मेलो अशी वाक्य रचना केली जाल्यार हें वाक्य चुकीचें थारतलें. कित्याक तर तो मेलो आनी तुका संतोष भोगलो ही भावना मनीसकुळाक मातूय सोबना. भुरग्यांनो, समजता? तुमकां स्पश्ट केल्ल्या ह्या दोनी देखींतल्यान उमाळी अव्ययाचो योग्य वाक्यांत उपेग कसो करप ही सूचना तुमच्या लक्षांत आयली म्हण. भुरग्यांनो, आतां आमी उमाळी अव्ययांची घळोवणी करूया. फुडें कांय वाक्यां दिल्यात. तांचे मुखार उमाळी अव्ययां दिल्यात. फावो ते उमाळी अव्यय घालून ती परतून बरयात.
देव बरें करूं.